मोगाळ भाव-भयणांनो, एका वेळार जेजून 5,000 लोकांक जेवण घातलेलें आसलें. हें आमी फाटल्या कार्यावळींनूय पळयल्लें आसलें. आनी दुसऱ्या वेळार तो 4,000 लोकांक जेवण घालता. एदेन मळ्यांत आसतना अशें पळयलें की त्या सुवातेचेर मोदेकांत एक झाड आसलें आनी त्या झाडाक जायतीं फळां आसलीं. जेन्ना तिणें तें फळ पळयलें तेन्ना तिका तें बरें दिसलें. तिणें तें काडलें आनी खाल्लें. जुआंव ह्या घडणेक कितें म्हणटा तें आमी पळोवया. जुआंव ह्या घडणेक अशें म्हणटा की कुडीची वणावळ ही जावन आसली. पयली जुआंवाची चिट 2 आविसर आनी 16वी वळ सांगता, कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच, कुडीची वणावळ, दोळ्याची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय, हें सगळें बापा पासून न्हय पूण संवसारांत उपजता. एका मनशान जिवंत रावूंक जाय आनी जिवंत उरच्या पासत जेवणाची ताका गरज आसा. आयज सगळ्यांकूच संवसाराच्या लोकांक अशें पडून गेलां की आमी कितें खावचें, कितें पिवचें आनी कितें न्हेसचें. जायत्या लोकांक हेंच जिवीत अशें दिसून येता. कित्याक मोजेन रावप, खावप, पिवप म्हणजेच जिवीत. फाल्यांचें तांकां कांयच पडून वचूंक ना, न्ही म्हूण फुडल्या जिविताचें तांकां पडून वचूंक ना. आपली कूड बरे भशेन सांबाळप, आपूण सुखान रावप, आपल्या कडेन जायती गिरेस्तकाय एकठांय करप, हेंच म्हणजे जिवीत अशें तांकां दिसून येता. पूण जॉबाचो 2 आविसर आनी 4 वळीन कितें बरयलां तें आमी पळोवया. काती पासत कात मनीस आपल्या जिवा पासत आपणाचें सगळें दिवूंक तयार आसा. पूण मोगाळ भाव-भयणांनो, हें खरें न्हय. कारण जॉबान आपणाक तें पासत दिलो ना. आमच्या दोनयान उतरांची तलवार उपेगांत हाडली. जें देवाचें उतर आसा तें सैतानाक हारोवंक शकता. लुकाचो 4 आविसर आनी 4 वळी प्रमाणें उपरांत सैतानान ताजी परिक्षा पळयली. 5 ते 8 वळी प्रमाणें ह्या परिक्षे संबंदी जुआंव सांगता की दोळ्यांची वणावळ जावन आसली. एदेन मळ्यांत आसलेल्या झाडाच्या फळाक इवेन पळयलें आनी तें दिसूंक बरें आसा अशें तिणें पळयलें आनी तिणें तें खाल्लें. सैतानान क्रिस्ताक उंचले सुवातेचेर व्हेलो आनी ताका संवसारांतलीं सगळीं राज्यां दाखयलीं. संवसारांतल्या सगळ्या राज्यां रोमाचें व्हड राज्य आसलें. पूण क्रिस्त खुर्साचेर मरोंक आनी सिंहासनाचेर बसूंक वेतालो. सैतान म्हणटालो की तूं खुर्साचेर मरूंक नाका, तो खुरीस सोडून दी. पयली कोरिंथकारांक चीट 1 आविसर आनी 18वी वळ सांगता, इबाड जातात तांकां खुर्साची शिकवण म्हटल्यार एक पिशेपण, पूण थारोन मेवलां तांकां म्हणजे आमकां ती शिकवण देवाची शक्ती. जेन्ना सैतान त्या राज्या पासत जेजूक सोपी वाट दाखयतालो तेन्ना संवसाराच्या नदरेन खुर्साचें मरप म्हणजे एक पिशेपण अशें जावन आसलें. मोगा इश्टानो, संवसारांत 2 व्हड बळां आसात आनी ती म्हणजे दोनया जेजूचें राज आनी सैतानाचें राज. जर तुमी दोनया जेजूच्या राज्यांत येनात तर तुमकां सैतानाच्या राज्यांत वयचें पडटलें. पयली कोरिंथकारांक चीट 2 आविसर आनी 2 वळीन सांगलेलें आसा, तुमचे मदें आसलो तेन्ना कसलीच जाणवाय म्हाका आसा म्हूण हांव समजून आसलों, बगर जेजू क्रिस्ताची आनी खुर्सार जोडलेल्या जेजू क्रिस्ताची जाणवाय. हें पावलू म्हणटा आनी निमाणे सुवातेर जेजूची आत्म्या वरवीं परिक्षा जावची आसली ती घडोवन येता. 9 ते 13 वळी प्रमाणें त्या मळ्यांत लायलेल्या झाडाचें फळ इवेक खायीन दिसलें, कारण तें जाणवाय दिणारें फळ जावन आसलें. पयली जुआंवाची चीट 2 आविसर आनी 16वी वळ
आमी वाचूया. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सोवें बापाचो मोग ना. सैतानाची खुशी आसली की दुनियान आपूण देवाचो पूत आसा अशें दाखोवचें. पूण देवाच्या पुताक आपूण देवाचो पूत आसा हें दाखोवंक दिवची गरज नासली. तर तें आपशींच संवसाराक समजून येतलें, कारण ताजी कोडणीच तशी जावन आसली. आनी देवाची खुशी आसली की संवसाराच्या पोरचेन शांत रावन हें सगळें पळोवचें. देवाचेर ताणें पातयेवन रावचें. देवाचो उजवाड ताणें पळोवचो. आनी संवसारांत जें कितें घडटा त्या संवसाराच्या वस्तूंचेर ताणें नदर लावची न्हय, तर देवाच्या वस्तूंचेर ताणें नदर लावची. आयज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका फावो जाल्लें आसा. तें उतर म्हणजे आमच्या जिवितांत एक व्हड उजवाड जावन आसा. जर उतर ना जाल्यार आमचें जिवीत काळखानूत बुडोवन वेतलें आनी आमकां ह्या संवसारांत कांयच दिश्टी पडचें ना. स्तोत्रांचो 91 आविसोर 11 आनी 12 वळीन अशें बरयल्लें आसा, कारण तुजे सगळे वाटेन तुजी राखण करच्याक तो आपल्या दुतांक आज्ञा करतलो. तुजो पांय फातराक आड्डोचो न्हय म्हूण ते तुका आपणाच्या हातांचेर उखलून धरतले. सैतान हीं देवाचीं उतरां जाणा आसलो आनी त्या पासत तीं देवाचीं उतरां तो ताका सांगून दिता. सैतान बरोच हुशार जावन आसलो. तो सगळें पवित्र पुस्तकूय जाणा. आयज तो तुका आनी म्हाकाय फटोवंक शकता. ज्या सैतानान दुनिया जेजूक अरण्यांत व्हेलो, तो सैतान तुका आनी म्हाका अरण्यांत व्हरूंक आनी परिक्षेन आमकां व्हरूंक फाटीं रावचो ना. आयज जरी आमचेर परिक्षा आयली जाल्यार आमी थीर रावंक जाय, घट रावंक जाय आनी आमी नव्यान जिवीत आमचें सारूंक जाय. सैतानाचेर जैत व्हरतलो जाल्यार फकत एकूच आमी गजाल करूंक जाय, ती म्हणजे पवित्र पुस्तकाचो आदार आमी घेवंक जाय. जेजू क्रिस्ताची परिक्षा कित्याक घेतली? कारण आमची परिक्षा जावची न्हय त्या पासत. तुज्या आनी म्हज्या थारणा पासत हें सगळें ताणें सोंसचें पडलें. तुका पातका विणें रावचे पासत हें ताणें करूंक जाय आसलें. मोगाळ आयकुप्यानो, आयज तो व्हड मोहिमेन आसा. तो तुका आनी म्हाका पळयता. तो आमचो सगळें जिवीत जाणा आसलोलो देव जावन आसा. आमकां तो समाधान करणारो देव जावन आसा. पयली जोआची चीट 2 आविसोर आनी पयल्या 2 वळींनी कितें सांगलेलें आसा तें आमी पळोवया. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांवें हें तुमकां बरयलां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनंती करणारो आमकां एकलोच शराती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. आमच्या जिवितांत आमी सगळ्या परिस्थितींतल्यान दुनिया जेजू क्रिस्ताचेर पातयेवन रावंक जाय. सैतानान जेजूची परिक्षा घेतल्या उपरांत जेजूक बळ आयलें. लुकाचो 4 आविसोर आनी 14 वळ. परिक्षे उपरांत दोनी पवित्र आत्म्यान बळान मुखार वेता. इश्टानो, परिक्षा खंयच्याय मनशाच्या जिवितांत येवंक शकता आनी ती फकत एक गजाल करूंक शकता. एक तर मनशाक बळ दिता, ना तर मनशाक खाला उडयता. हें एका सैनिका प्रमाणें जावन आसा. जशें ते देशाक बळवंत करतात तशें, ना तर ते देशाक काबार करतात तशें. दूख, त्रास, संकट आमकां खाला उडोवंक पळयता, ना तर आमकां सोंसणीकाय घेवंक शिकयता. देवान फकत सत उगडापें केलें आनी स्वता उद्देशी आयज आमकां ताणें स्वतंत्र केलें. जरी आमचे दूख आनी त्रास आयले जाल्यार आमी जर थिरायेन रावले आनी गोठाय घेवन रावले जाल्यार आमी आयुश्यान केन्नाच पडचे ना. जर आमी सोकला पडले जाल्यार परत आमी उठूंक शकचे ना. पूण देवाचें उतर सांगता, भावार्थी 7 वेळा जरी पडलो जाल्यार तो उठ्ठलो, पूण अनभावार्थी एकदां पडलो जाल्यार तो उठोवंक पावचो ना. उपरांत जेजू गालिलियांत गेलो आनी देव मंदिरांत शिकोवंक लागलो. लोकांनी ताका मोहिमा दिली आनी ताजी स्तुती केली. पूण तांणी ताका उपरांत नाकारलो. आनी आयज आमी पळयतात
की असले तरेचे जायते जाण आमचे मदें आसात. तांणी देवाचो मोग चाखले उपरांत परत ते संवसारांत गेल्ले आसात. देवाक वळखून परत देवाच्या राज्यांतल्यान संवसारांत कोणें वयचें न्हय. जाणा जावन आमी देवाच्या आसण्या मुखावयल्यान परत संवसारांत गेले जाल्यार आमकां कशें बसोवणें मेळटलें आनी आमी कशे देवाच्या राज्यांत परत भितर सरतले. मोगाळ भावपणानो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक एकूच वाट जावन आसा आनी ती वाट म्हणजे दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसा. दोनी जेजू क्रिस्त क्रुसाचेर मेलो आनी ताणें तुका आनी म्हाका ही वाट उक्ती केली. ताच्या मरणान ही आमकां वाट फावो जाता. आयज जर तो ह्या संवसारांत येवंक नासलो जाल्यार आमकां जिवीत मेळचें नासलें. तो क्रुसाचेर मेलो आनी ताणें तुका आनी म्हाका जिवीत फावो केलें. आतां पळोवया लुकाच्या 4 अविसरांत 16 ते 21 वळींनी कितें बरयलां. पवित्र पुस्तक आमकां अशें सांगता की परिक्षे उपरांत जेजू ताच्या गांवांत आयलो. जे कोण आपणाचें नांव व्हड करतात तांकां आपल्या गांवांत वचप म्हणजे एक व्हडपण अशें जाता. जेजू ताचे संवये प्रमाणें नाजारेत ह्या सुवातेचेर आयलोलो आसलो आनी त्या सुवातेचेर तो देव मंदिरांत गेलो आनी ही ताची सदांची संवय जावन आसली. जशी आमी आयताराच्या दिसा सभेंत वेतात आनी त्या दिसा देवाक आर्गां भेटयतात तशें. आनी जेन्ना जेरुजालेंतले लोक त्या गांवा पासून भायर सरताले तेन्ना परत ते त्या सुवातेचेर केन्ना तरी एकठांय जाताले आनी त्या सुवातेर रावूंक देवाचें उतर ते आयकताले. कारण एजेकियेलाच्या 14व्या अविसरांत पयले वळीन तशेंच 20व्या अविसरांत पयले वळीन अशें बरयल्लें आसा की इस्रायेलाच्या वडिलां पैकी कितलेशेच मनीस म्हजेशी येवन म्हज्या मुखार बसले. 7व्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत दसमीक अशें जालें की इस्रायेलाचे कांय वडील प्रस्न विचारच्या पासत म्हज्या मुखार येवन बसले आनी हें सभेच्या प्रमाणें आसतालें. आनी आजुनूय हें अशेंच तरेन त्या सुवातेचेर चलत आसा. दोनी जेजू क्रिस्ताच्या संवसारांतल्या जिविता संबंदी हांव तुमकां कितलीशीच म्हायती दिवंक शकता. पूण मोगाळ भावपणानो, आयज जरी तुवें कितली म्हायती एकठांय केली आनी तुका थारोवन फावो जावंक ना जाल्यार ह्या म्हायतीची तुका कांयच फायदो जावंक शकचो ना. तर पयले सुवातेचेर आमचें थारोवण जावची गरज आसा. देवाचें उतर आमी मानूंक जाय, तें आमी पाळूंक जाय. आमच्या दिसपट्टी जिवितांत तें आमी लागू करून घेवंक जाय. जेन्ना जेजू देव मंदिरांत शिकयतालो तेन्ना लोकांक बरें लागतालें, पूण मन बदलूंक कोणाकूच नाका आसलें. आयझेयाचें पुस्तक जें कितें सांगता तें ताका ताणें वाचूंक दिलें आनी तें ताणें सगलें त्या सुवातेचेर वाचून दाखयलें. त्या दिसांनी आतां आसा तशीं बायबलाचीं पुस्तकां त्या सुवातेचेर नासलीं, म्हणजेच त्या वेळार तीं छापूंक नासलीं. आयज आमच्या हातांत सगले तरेचीं आनी सगल्या भाशांतरांत केल्लीं पवित्र पुस्तकां आसात, पूण त्या वेळार तीं नासलीं आनी ती तांची अडचण जावन आसली. पूण देव मंदिरांत जें पुस्तक आसलें तें ताणें वाचून तांकां दाखयलें. ताणें आयझेयाचो 61 अविसर पयल्यो 2 वळी वाचून तें बंद केलें. एक अजाप म्हणजे ताणें तें थोडेंच वाचलें आनी त्या सुवातेचेर आसलेल्या चाकराच्या हातांत तें दिलें. देवाच्या रागाचो दीस आयलोलो आसा अशें ताणें वाचलें सुद्दां ना. हीं उतरां ज्या उतरां उपरांत येतात तीं ताणें आपल्या तोंडांतल्यान काडूंक सुद्दां ना. तुमकां हाजें कारण खबर आसा? ताणें त्या लोकां कडेन पळयलें आनी म्हटलें, आयज हें तुमी आयकता आसतना पूर्ण जाल्ले आसात. म्हणजेच क्रोधाचो दीस आजुनूय येवंक नासलो. हेंच तांकां त्या सुवातेचेर ताणें सांगून दिल्लें आसलें. मोगाळ भाव-भयणांनो, खरेंच व्हड क्रोधाचो दीस येवचो आसलो आनी तातूंत सगली इस्रायल परजा सालवार जावंक जाय आसली. त्या पासत दोनी जेजू त्या सुवातेचेर आयलोलो आसलो, पूण ताका ताजे पडजेन मानून घेवंक ना. पूण आयज ताणें तुका आनी
म्हाका पळयलो. आयज ताणें तुका आनी म्हाका जिवीत दिलें. त्याच पासत आयज देवाचें उतर हें आयज आमी वाचूंक शकले, आमी आयकूंक शकले आनी त्या प्रमाणे चलूंक शकले. कितली खुशालकायेची गजाल ती पळयात. संवसारांत कितलो लोक आसलो पळयात. ताणें कितें केलें हें तुमी पळयात. पूण तुवें आनी हांवें कितें केल्लें आमच्या बऱ्या पासत ताणें तुका आनी म्हाका वेंचून काडूंक ना. शुभ वर्तमान ताणें तुका आनी म्हाका बेश्टेंच सांगूंक ना. आयज आमी ही देवाची बरी खबर दुसऱ्याक सांगूंक जाय. दुसऱ्याक देवाचे शीस आमी करूंक जाय आनी देवाच्या लागीं आमी तांकां हाडूंक जाय. मोगाळ भाव भयणांनो, आयज देवाचें उतर तुमकां सांगता आनी त्या प्रमाणे देवाच्या उतरा कडेन तुमी लागीं येवंक जाय. आयज सगल्यांकूच दूख आसा, कोणाकूच सूख आसा अशें ना. देवाचें उतर आमकां फुकट फावो जाता. आयज मनीस सगळेच तरेच्या दुखान आपले दीस सारता. पयसो आसलेल्याकूय दूख आसा, पयसो नासलेल्याकूय दूख आसा. भुरगीं आसलेल्याकूय दूख आसा, भुरगीं नासलेल्याकूय दूख आसा. लग्न जाल्ल्याकूय दूख आसा आनी लग्न जावंक नासलेल्याकूय दूख आसा. संवसारांत कोणूच मनीस सुखान आसा अशें दिसना. अशें दिसता देवान म्हाकाच खूब कित्याक दुखी दवरला, म्हाका सगळे तरेचें दूख कित्याक. पयसो आसा तांकां तो कसो सांबाळचो हाजें दूख आसा आनी ते कोणीय चोरून व्हरत म्हणून ताजें दूख आसा. पयसो नासलेल्यांक आयज म्हजो दिसपट्टो आपल्याक कसो फावो जातलो हें दूख आसा. आनी भुरगीं आसात तांकां दूख आसा तीं आपल्याक आयकना म्हूण. आनी भुरगीं ना तांकांय दूख आसा आपलो फुडार कसो जातलो म्हूण. आयज जायते तरेचें दूख ह्या संवसारांत आसा. जांचीं लग्नां जावंक ना तांकां दूख आसा आपलें केन्ना लग्न जातलें आनी जांचीं लग्नां जाल्या तांकांय दूख आसा कित्याक आपलो घरकार आपली घरकान्न आपल्याक सोंतयता म्हूण. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, संवसारांत जर तुका सूख जाय, शांती जाय, समाधान जाय जाल्यार फकत दोनया जेजू क्रिस्ताची तुवें खुशी करूंक जाय. देवाची खुशी जर तुवें केली जाल्यार तुका सगळे तरेचें समाधान, शांती फावो जातली आनी ती शांती सासणाची आसतली. सासणाचें जिवीत फकत दोनी जेजू क्रिस्त तुका दिवंक शकता. आयज ही देवाचीं उतरां तूं आयकता. देवाचीं उतरां आयकून तुका बरोच फायदो जालो हें हांव समजतां. तरी कार्यावळ मोगाळ भाव भयणांनो आमी हांगाच सोंपोवया. पूण कार्यावळ सोंपोवच्या आदीं तुमकां हांव सांगतां की ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली आनी ह्या कार्यावळी संबंदी तुका कितें फायदो जालो हें चीट बरोवन तूं म्हाका कळोवपाक विसरूं नाका. आनी जेन्ना तूं चीट बरयता तेन्ना तुजो पत्तो तूं सुंदर अक्षरांत बरोवपाक आमकां विसरूं नाका.